and anxiety in the minds of the people of Goa and also the tourists visiting our state due to stray dog menace and increasing number of stray dogs attack in recent time. The increasing population of stray dogs has become a serious concern as we see pack of dogs all around in public places, including markets, hospitals, streets, beaches, etc. Step government intend to take in this matter. Speaker sir, साहेब सर्क्युलेट करचो. स्पीकर सर We don't come to know. स्पीकर सर नाही रिप्लाय सर्क्युलेट करता वाचून दाखव. स्पीकर पहिली करपा जाय. स्पीकर सर हे पहिले करूं जाय न्हू पहिले करपा जाय. करेक्शन हा जाल्यार पयलीं करूंक जाय. वाय इज नॉट सर्क्युलेटेड. We don't come to know. हाऊ डू वी व्हॉट इज दी. स्पीकर सर कोण उलयता आयज हांव उलयतां सर. तोपर्यंत जितले स्पीकर सर आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो मिनिस्टर बाब फॉर एनिमल हजबंड्री बऱ्या भाशेन काम करता आनी तेणें आमकां सगळें एक्सप्लेनेशन दिलां. बट फॅक्ट जे आसा आमी पळयता की रिसेंटली आमी खुबशी अशी केसीस आयकलेली आसा जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी एटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमच्या बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. कित्याक हालींच आमी पळयला एक यंग गर्ल फ्रॉम लोतलीम वॉज बीन अटॅक एट बानावलीम बीच. आयज आमचो टुरिझम मिनिस्टर हांगा आसा तेका हांव कितें तेणेनूय स्टेटमेंट केल्लो आसा टुरिझम मिनिस्टरान कितें बाबा जे सगळे बिचांचेर जे अटॅक जावपाक लागलेले आसा. आयज इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता. फाटल्या दिसांनी रशियन टुरिस्टाचेर अटॅक जाल्लो आसा एट बानावलीम बीच. मागीर आमचो बॉलिवूड एक्टर रिया हेजेरूय अटॅक जाल्लो आसा बाय स्ट्रीट डॉग एट कोलवा बीच. इवन जे आमचे डिस्ट्रिक्टाचे लायफगार्ड आसा जे टुरिझम मिनिस्टराक सांगपाक तेंचेरूय अटॅक जाल्लो आसा एट नॉर्थ गोवा एट कलंगूट एंड मांद्रेम. हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचे पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रे डॉगाचे आनी हेजे लागून कन्सर्न आसा. फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को मामोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जर स्ट्रे डॉगाचें जे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा पळय थंयसर तुमी 100 आनी वांगडाच 100 स्ट्रे डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. लोक त्या वाटेनसून वयपाक भिवपाक लागलेले आसा. MPT कॉलनीन आतां सगळी खाली जाल्ल्या कॉलनी कडल्यान थंयसर स्ट्रे डॉगाचें पॉप्युलेशन खूब वाडलेलें आसा. जशें आमचे मंत्री बाबान सांगलेलें आसा लोकल बॉडीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव मागता आमचे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन कितें हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी आमचो टुरिझम मिनिस्टरूय हेजेर तितलोच तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक ह्या बिचाचेर खुबशे इन्सिडंट जावपाक लागलेले आसा. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.